नमस्कार, पोळे प्रुडंट खबरो. महापालिका वेंचणुकेचो निकाल. बाबूश सिद्धार्थ दोघांकय शिनाल. पणजेकार फुटलो. रक्षा मंत्र्याचे पणजेत बाबूश घुसलो. बाबूशाक 17, बीजेपीक 13. पणजे सत्ता बाबूशाची. निकाल बाबूशाक जाय तसो ना. बीजेपीच्याय मनातले जाल्ले ना. पणजेकारांनी दोघांकय देंवयले सकयल. कामाक लागात म्हूण शिनाल. पळयात प्रतिक्रिया. प्रुडंटाचो एक्झिट पोल 100% तंतोतंत. सांगिल्ले तशे बाबूशाक 17, बीजेपीक 13, बाकीच्यांक एकय ना. उमेदवार प्रुडंटाचे विवर. राजकीय पंडितांची प्रुडंटाक परबी. आणि ईपीएफआचेर टॅक्स लावपाचो बजेटांतलो प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यान घेतलो फाटीं. प्रस्तावाचो करताले अभ्यास. ट्रेड युनियनाच्या मागणेक प्रतिसाद. अर्थमंत्र्याची संसदेत घोषणा. खबर विस्तारान. फुडली 5 वर्सां पणजे महापालिकेचेर बाबूशाची सत्ता. बाबूशाचे 17 आनी बीजेपीचे 13 नगरसेवक आयले. पणजेकार फुटलो. पणजेकारांनी दोघांकय कामाक लागात म्हूण शिनाल दिला. आदलो मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या मतदारसंघात सांताक्रूजचो आमदार घुसलो. काँग्रेस अपक्षांक एकय सीट ना. जिखिल्ल्यांत कांय नवे उमेदी तरणाटे आनी बायलोय आसात. बीजेपीन ताळगांवांत 2 सीट काडले. फुडतात जोडप्याक घेवन आतां बाबूश पणजेची महापालिका चलयतलो. जे हांवें मार्केट शिफ्टिंग केलें त्या टायमार म्हाजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट मेयर, कावन्सील रेजोल्युशन, कमिशनर सगळ्यांची सायनी मारून हांवें शिफ्टिंग केल्लें. हे मॅटर हायकोर्टान गेले, सगळे कडेन गेले, इन्क्वायरी जाली. इन्क्वायरी म्हाका आजुनी दोशी धरूंक ना हेच्यानी. He has worked tirelessly for 5 years. The developmental work that he has carried out, the accessibility factor has been what has got us through today. थर्ड टर्म आणि थर्ड टर्म इतले टफ असलेले म्हाका ह्या सगळ्यांनी कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा जे आसा तेंच्यांनी म्हाका आयज दाखोवन दिले की आमी तुमच्या फाटोफाट आसा. हांव कॉर्पोरेटर जालो म्हणजे तो वॉर्ड म्हाजो जायना. तुका तो वॉर्ड लोकांचोच उरतलो. लोकांनी म्हाका एक चान्स दिला 5 वर्सान थंय कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाचो. तुमच्या सपोर्टरांची विक्ट्री खूप त्रास जाले. विक्ट्री आली आमची. म्हाका माय वॉर्ड they have extended around 174 votes, but anyhow I was confident enough that I will achieve that votes also, and I have achieved it. It was our expectation. My team has worked very hard for the last 1.5 months, and I dedicate this victory to my team. उमेद आहा ज्या प्रमाणान सगळ्या वोटर्सांनी ते वेलकम केलो. शिकतकीर खूप बरें दिसता. न्यू एरिया आशिल्ली ताका लागून मातशें काम आता हळूहळू स्टार्ट करपाचें आसा. माझे सगळे सगळे घातलेले आसा. आय विल मेक शुअर दॅट ईच एंड एवरीथिंग इज डन which the earlier councillor had failed. वार्डा प्रमाण जिकिल्ले उमेदवार पळयात. वार्ड 1 बाबूशाचो कांता शिरोडकार. वार्ड 2 बाबूशाचो नाजारेत काब्राल. वार्ड 3 बाबूशाची मार्गारेट फेर्नांडीस. वार्ड 4 बीजेपीचो किशोर शास्त्री. वार्ड 5 बीजेपीची शीतल नाईक. वार्ड 6 बाबूशाची शुभदा शिरगांवकार. वार्ड 7 बाबूशाचो राहुल लोटलीकार. वार्ड 8 बाबूशाची रेश्मा करिशेट्टी. वार्ड 9 बाबूशाची रुथ फुर्तात. वार्ड 10 बाबूशाचो सुरेन फुर्तात. वार्ड 11 बाबूशाची सोराया पिंटो मखिजा. वार्ड 12 बीजेपीची वैदेही नाईक. वार्ड 13 बाबूशाचो दिनेश साळगांवकार. वार्ड 14 बाबूशाची लता पारेख. वार्ड 15 बीजेपीचो शेखर डेगवेकार. वार्ड 16 बीजेपीचो प्रमय मायणकार. वार्ड 17 बाबूशाचो पाश्कोला मास्कारेनस. वार्ड 18 बाबूशाचो उदय मडकयकार. वार्ड 19 बीजेपीचो मिनिनो डिक्रूज. वार्ड 20 बीजेपीची रेखा कांदे. वार्ड 21 बीजेपीचो पुंडलीक रावत देसाय. वार्ड 22 बाबूशाची अस्मिता केरकार. वार्ड 23 बाबूशाची मनीषा मणेरकार. वार्ड 24 बीजेपीची दीक्षा मायणकार. वार्ड 25 बीजेपीचो वसंत आक्षिकार. वार्ड 26 बाबूशाची लॉरेन डायस. वार्ड 27 बीजेपीचो शुभम चोडणकार. वार्ड 28 बाबूशाचो विठ्ठल चोपडेकार. वार्ड 29 बीजेपीची आरती हळणकार. वार्ड 30 बीजेपीचो रुपेश हळणकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निकाल बाबूशाक जाय तसो ना आनी बीजेपीच्याय मनातलें जाल्लें ना. बाबूश आनी बीजेपी दोगूय 21ची भाशा करताले.
मात पणजेकारान दोगांकय सकयल हाडून पणजेचे कुशिल्ले प्रस्न तडीक लावन कामाक लागात म्हूण शिनाल दिलां. दोगांकय आत्मपरिक्षणाक लायल्यात. पळयात प्रतिक्रिया. This time I'm all alone, kicked out from a party, but the same very party basically could not get even a seat. See, as I said, I'm disappointed with the results, but you cannot. The people has given his verdict. I am satisfied and happy with the verdict. I cannot say anything more than that. See, it is the people basically has rejected the Congress. So that means the full responsibility should be taken by the higher ups of the Congress party. It is not just one Mr. Madkekar. Madkekar had come here with an air gun to kill an elephant. So that he has not managed. Let us now elections are over, everything is over. Everyone came forward basically on one plank saying that development of pension. So now let us forget all the differences. Let us all come together and start basically developing pension. The BJP has gone. Parrikar, in fact, 4 years back, he had put in Sanjay Rodriguez, in fact, to finish pension, to finish development. That is my direct allegation of him. And is the first chief minister or MLA of a state I see basically who doesn't allow development to come through someone else. They said everything else. And I have told them, first important thing is where garbage treatment plant should come to Talegaon. No, as Mr. Parrikar said that people of Panjim should vote smart people. I think people of Panjim has voted the smart people in fact and formed our council. I want a clean and transparent CCP. I had 10 years this CCP. You just ask one person, one councillor, or anyone that Babush has benefited 1 rupee from this council. It's very clear, and my no interference is there as far as council is concerned. You can ask any mayor, whoever is. I accept the verdict with humility. आम्ही आता नव्या नेटान नव्या दमान काम करपाक लागतले, बट दिस हेज बीन अ गुड म्हज्या प्रमाणे बरो रिजल्ट जाला. पुरो आमी 12चेर आशिल्ले आनी 13 जाला. 2 सीट इनफॅक्ट एका मतान आनी 6 मतान गेले अनफॉर्च्युनेटली. सो आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. वी हॅव मेंटेन्ड अवर पोजिशन एंड इम्प्रूव्ड इट फर्दर. वी हॅव मेड इनरोड्स ऑल्सो इन तालिगांव. म्हजो फूल पॅनलाक मी कॉर्पोरेशन सिटीचे इंट्रस्टान म्हजो संपूर्ण सपोर्ट आसतलो. ते तांकां लागल्यार हांव सदांच अवेलेबल आसता. शहराक लागून पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कटिबद्ध आसा. आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. आय वॉज एक्सपेक्टींग एटलीस्ट अनदर 2 more. बट तरी म्हाका दिसता आमचे 1-2 कॅन्डिडेट सामके काट्यार गेल्ले आसा. सो वी वील डेफिनेटली एसेस वेर आमी खंय कमी पडले ते. बट आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. आनी निश्चित 2017 पणजेचो सीट ताळगांवचो सीट भारतीय जनता पार्टीचो आसता. हांगा काँग्रेस पक्षांनी व्हडलो हाराकिरी केल्लो आसा. बाबुशाक सपोर्ट करपाक BJP आमचे विरोधक आमचो BJP बाबूश न्हू. आनी बाबुशाक काँग्रेस पार्टींतल्यान काडून व्हडलो चूक केल्ले आसा काँग्रेस पक्षान. गोंयान लोकांक BJP नाका हें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी काँग्रेस पक्षान एक काम केलां की BJPक आनी 3 सीट दिले जे बाबुशाक वचूंक जाय आसले. ही राजधानीच्यान एक ते मेसेज धाडूंक सोदतात की जो सरकार, जो बोंड्यांचो सरकार, जो सरकार आज कल्पवृक्षाक वृक्षूच न्ही म्हणटा, माडाचो अपमान करता. आनी जे पॅनलाचो मेन लिडर आशिल्लो तो हो पायोनियर जाल्लो हे कोकोनट एमेंडमेंटाचो, ते पॅनलाक तांणी हारोवन एक दाखोवन दिल्लें आसा की इनफ इज इनफ. गोंयच्या लोकांक आनी हे टॉलरेट जावचें ना. गोंयचे लोक आनी सोसूंक शकचे ना. गोंयच्या लोकांक BJP मुक्त गोंय जाय. BJP इन पेंजीम CCP केन्नाच एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळोंक ना. हे प्लीज लक्षात घाला. फाटले फावटी 12 जागा आसल्यो, तर हे फावटी 13 जाले. आमदार कमी पडलो असो काही जाणांचे हें आसा. पणजे 21 जागा आसात, भितरले ताणें 11 घेतले. त्या भायर 2 जागा हे 1-2-3 मतांनी गेल्ले आसा. प्रुडंटाचो एक्झिट पोल 100% तंतोतंत. बाबूश 17 सीट काडटलो. BJP 13 आनी काँग्रेस धरून बाकीच्यांक एकय सीट मेळचो ना म्हणून प्रुडंटान एक्झिट पोल केल्लो. वेंचणुकेचो निकाल पोला प्रमाण तंतोतंत. उमेदवार प्रुडंटाचे विवर आनी राजकी पंडितांनी प्रुडंटाक सोशल सायटीचेर एकार एक परबी दिल्यात. पणजे पोटवेंचणुकेचो एक्झिट पोल प्रुडंटान असोच तंतोतंत केल्लो. हो दुसरो. I must say you scored a bullseye. The circumstances were extremely difficult, and you stuck your neck out. Okay, well, there was no need. Still, you stuck your neck out. So, 70-30, congratulations. Prediction. Tele matches. Okay, I wish them all the best. What else can I say about it?
congratulations to Team Prudent for getting your this thing hands on. You did it during the assembly elections and you've done it once again today. Fantastic. You gave us 66 to 34. It has come exactly the same. Thank you very much. प्रुडंटान जो एक्झिट पोल केलो एक्झॅक्ट पोलची सारखा कितें म्हणपाचें थोडे सीट्स तुमचे सारखे झाले ना फायनल 10 सारखी आनी फायनल 10 doesn't make any difference. Seats तुमचे prediction more than 20 आसलो डेफिनेटली आम्ही काहीतरी कमी पडले. आमचे 3-4 सीट एक मतान 6 मतांनी गेल्या 17 मतांनी गेल्या. सो काहीतरी आमचे कॅल्क्युलेशन मे बी लिटल दिसपाक. Prudent exit poll was a correct poll, and I thank the Prudent media for giving the correct exit poll yesterday. म्हणल्यार प्रुडंटाक हांव परबी दिता कित्याक प्रुडंटान हें सारकें प्रेडिक्ट केलां. प्रुडंटाचें प्रेडिक्शन सारकें जावन एक सिद्ध जाल्लें आहा की जें गोंयाक सगळ्यांक आतां कळ्ळां तें प्रुडंटाक पयलींच खबर आशिल्लें. प्रुडंटान बरो ग्रावंड वर्क बरो केला. अशेंच एक जाग्यार बसून हे नंबर्स काडलेले नात तर ग्रावंड वर्क करून म्हणजे 4 लोकांक सारके 4 हातून भोवून वर्क करून एक हो रिजल्ट काडिल्लो आसा. प्रुडंटान जो एक्झिट पोल दिल्लो 13 ते 13-18 अशें सांगलें तें ऑलमोस्ट खरें जालें. त्याच भशेन आमच्या वॉर्डाचो प्रेडिक्ट केल्लें की हांव येतलें निवडून त्या बद्दल प्रुडंटाचे अभिनंदन. सोशल नेटवर्किंग सायटीचेरूय वेगवेगळ्या मळावेल्या लोकांनी प्रुडंटाच्या एक्झिट पोलाची तोखणाय केली. पळयात एक्झिट पोलाचेर लोकांच्यो परबीच्यो मेसेजी आनी कमेंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.